माडगाव दवलेच्या हुस्न मागील कोकणी प्राथमिक शाळेची शिक्षक प्रभारी कनिका फडते आणि सुमार 70 पालकांनी मिळून अशरफ पंडियाल शेख असलम जावेद हुसेन लाल आणि हेर 20 जाणां आड मायणा कुडतरी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। बेकायदेशीरपणान स्कुलाच्या वर्गात घुसून शिक्षकांक धमकी दिल्ली, ताका लागून शिक्षकांनी ही कागाळ दाखल केल्या। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पॉक्सो कायदो आणि कलम 21 वरवीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी पालक तशेंच शिक्षकांनी केल्या। 23 ऑगस्टाक जाली। त्या दिसा थोडे अननोन लोक एक मॉब क्लासीन भितर एंटर जालो विदाउट अ परमिशन, विदाउट अ परमिशन ऑफ द इंचार्ज नॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन। आणि विदाउट अ परमिशन एंटर जाल्ल्यान टिचर्सूय मातशो कॉन्फिडन्स टिचर्सांचोय डावन गेलो। भुरग्यांक तेंच्यांनी क्लासीन एंटर जावन थोडे क्वेश्चन्स विचारले, टिचर्सांकूय मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले, वीच वॉज व्हेरी रॉंग ऑन देयर पार्ट। आनी हे अशें करपाचें नासलें, कित्याक आमचे कडेन आमच्या स्कुलाचें सगळें परमिशन आसा। ह्या अंजुमनाच्या बिल्डिंगेन स्कूल आमचें चलोवपाक हुस्न वकील डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशनान परमिशन दिल्लें आसा। त्यान भायर फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड आनी फोर्थ हेजें आमचे कडेन परमिशन आसा डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशना कडल्यान। तुका धमकायले कितें, कशें धमकायले भुरग्यांक कितें? ते भितर येयले म्हटल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूनच ते भितर येयले आनी आमचे कडेन आनी कांयच डिफेन्सीव हें ना जालें की तांकां स्टॉप ना, तेंच्यांनी परमिशन घेवना की आमी भितर येवं तुमचो व्हिडिओ काडूं। विदाउट अ परमिशन व्हिडिओ घेतलो। सो व्हिडिओ रिकॉर्डिंगान आमचे कडेन तेंच्यांनी मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले आनी अशें की हे स्कूल तुमकां हांगा कोणें चलोवपाक लायला आनी असले इरेलिवेंट क्वेश्चन, जेणे करून परमिशन आसा तरी आसतना तेंच्यांनी आमचे कडेन हे सगळे क्वेश्चन्स विचारले। फक्त तुमकां तेंच्यांनी अशी धमकी अशी दिली काय भुरग्यांकूय लायक व्हिडिओ बीन काडप त्या भशेन केलें? क्लासीचो तेंच्यांनी भुरग्यांचो व्हिडिओ काडलो, क्लासीचो व्हिडिओ काडलो। बरें, त्या दिसाच्यान थोडे दीस सोडून 2 तारखेक तांकां अशें नोटीस येयलो की तेंच्यांनी हांगा स्कूल प्रिमायसिसार एंटर जावपाक जायना। हें जावन सुद्दां 3 तारखेक ते परत स्कुलान येवन तेंच्यांनी प्री प्रायमरीचे भुरग्यांचेय सेम केलें। साथ गलत हुआ, हमारे बच्चों के हाथ पकड़ा गया और उनका यूनिफॉर्म खींचा गया। हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, हमें उसका इंसाफ चाहिए। आपने कंप्लेंट किया है? हाँ, हमने कंप्लेंट किया है। ओके। उसका इंसाफ चाहिए हमको, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ। क्या आपने और बच्चे आपको घर पे आके बता रहे थे? हाँ, बच्चे आके घर पे बताए ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ करके, हमारे हाथ खींचे गए, हमारे यूनिफॉर्म घसीटा गया, ऐसा सब आके हमारे बच्चों को फोटो वीडियो भी बताया। निकाले उनको? हाँ, वीडियो बनाए, फोटो निकाले। उनका कोई ऐसा लाइक हाथ बीत लगा, ऐसा मारा, ऐसा थप्पड़, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? हाँ, हाथ पकड़ के खींचे हमारे बच्चों को, उसका इंसाफ चाहिए हमको।